प्रितीच्या भाव-भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विसवोर, वोड 29 ते 32 पर्यंत, 29 to 32. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. लोकांची उरपून जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना तो अशें म्हणूंक लागलो, ही आतांची पिणका नश्टी पिणका. ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. कित्याक जसो निनेवेच्या लोकांक जोनास खुणा जाल्लो, तसो मनशाचो पूत हे पिणकेक जातलो. जोडटेच्या दिसाक दोखिणीची राणी हे पिणकेच्या मनशा बरोबर उबी जातली आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितली. कित्याक ती प्रितमेच्या शिमांत धांवन सोलोमावाचें शाणेपण आयकूंक आयिल्ली आनी पळयात, सोलोमावा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. निनेवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उबो जातलो आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितलो. कित्याक जोनसाचें प्रवाचन आयकून ताणें आपलें जिवीत मोन बदलून देवाशी परत आयिल्लो आनी पळयात, जोनसा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. भाव-भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानांत जेजू 29 वोडीन कितें म्हणटा? तो म्हणटा लोकांची, तो म्हणटा तेन्ना तो म्हणटा कितें? ही आतांची पिणका नश्टी पिणका. ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. आयकात बरे भाशेन भाव-भयणींनो, ही उतरां जेजू केन्ना म्हणटा? तो लोकांची उरपोन्स भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना तो ही उतरां उलयता. भाव-भयणींनो, आयकात बरे भाशेन. जेन्ना कोण इग्रोजेन खूब लोक येता आनी तेन्ना जे शिकोण आमकां मेळटा, आमी असली शिकोण दिता की सोच शिकोवन आमी दिता, ओ आमी फकत दुसऱ्या लोकांक जेन्ना ज्या कानाचेर बरें आयकूंक जाय तें, तांकां कितें आयकूंक जाय तें आमी सांगता. आयज भाव-भयणींनो, जेन्ना लोकांची उरपोन्स जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना तो एके ही उतरां म्हणटा. आनी कितें म्हणटा? ही आतांची पिणका नश्टी पिणका. ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. भाव-भयणींनो, आमी अहें चिंतत जाल्यार आमी समजना की जेजू जे लोक थिंचर जमा जाल्लो लोकांचो, तांकां नश्टी पिणका कित्याक म्हणटा? भाव-भयणींनो, जेन्ना लोक थिंचर लोकांचो जमो जाला आनी ती ताचें उतर आयकोंक आयल्या, तेन्ना जेजू तांकां एक नश्टी पिणका कित्याक म्हणटा? भाव-भयणींनो, आमीच आयज विचारुया, जेन्ना लोक जमा जातात देवाचें उतर आयकोपाक, शर्मा आयकोपाक, रितीराक वेतात, थिंचर कित्याक ती येतात थिंचर देवाचें उतर आयकोपाक, तांचें मन बदलपाक, वा फकत तांकां तांची मिलाग आनी तांकां तांची पेकोणी मेळोवपाक? भाव-भयणींनो, जेन्ना खिंचोरी रितीर जाता, खिंचोरी देवाचें उतर परगट जाता आनी थिंचर लोक खूब विस्मिता जाता, पेकोणी जाता, लोक थिंचर धांवता. कित्याक तांकां जाय पेकोणी, तांकां जाय आपली मिलाग, तांकां जाय कितें देवा कडसून कितें जाय. पूण भाव-भयणींनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता? तो म्हणटा ही आतांची पिणका नश्टी पिणका. भाव-भयणींनो, एकदम एकदम कडक उतरां जेजूची. आनी आयज आमी आमकांच विचारुया, आमी जावन आसा एक नश्टी पिणका, वा आमी खरेंच जेजूचे भावार्थी? आमी रितीराक आमी देवाचें उतर आयकता फकत आमकां कितें फायदो मेळटलो म्हणून, वा आमचें मन बदलून, आमचें जिवीत बदलून आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक पावतले आमी? भाव-भयणींनो, जेन्ना आमी फकत देवाचें उतर आयकता, फकत आमकां कितें बरें जातलें, आमकां कितें फायदो जातलो, आमची मिलाग जातली, आमचे पयशे वाडटले, आमचे दूड येतले, आमची पेकोणी आमकां मेळटली, जे आमकां आमच्या जिवितान आमकां जाय ते आमी फकत देवाच्या उतरा कडेन येता, रितीराक येता, पेकोणी घेवपाक येता, तेन्ना जेजू आमकां एक नश्टी पिणका म्हणटा. कित्याक? जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, हें देवाचें उतर आमचें काळीज बदलून आतां आमचें मन बदलता. कित्याक आमच्या मनाची नडसणी जायना जाल्यार
कसलो फायदो भाव भयणीनो आमकां फकत आमकां आमची बिलाग मेवली ताजे उपरांत आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक वसत जाले आमी आमच्या संवसाराच्या कामा बरोबर वसत जाल्या आमकां कसलो फायदो ह्या संवसारान जेजूक ह्या संवसारान कसलो फायदो दुसऱ्यांक जेन्ना आमी आमचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत जियेनात जाल्यार भाव भयणीनो जेन्ना हें देवाचें उतर आयकता आमी खरेंच आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता हें देवाचें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्नाच की जेजू आमकां नोश्टी पिणका म्हणना तो म्हणटा ही खरी म्हजी भावार्थी ही खरी म्हजी भाव भयणां ही जावन आसा म्हजे पाटलावदार ही जावन आसा खरेंच देवाची भुरगीं आनी भाव भयणीनो बिश्टे इगोर्जेन गेल्यार जाल्यार बिश्टे मागणे केले जाल्यार बिश्टे खूब देवस्पण केले जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जायना आमी फकत आमी भावार्थी जायना भावार्थी केन्ना जाता जे आमी इग्रोज मातयेन आयकता जे सत उतर आयकता ती सजमणी घेता आतां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा जेन्ना आमचे देवस्पण काबार जातकूच आमी आतां खरेंच एक क्रिस्ती जिवीत जियेता तेन्नाच की आमी खरेंच जेजूचे पाटलाव जाता आमी इगोर्जे वेता म्हणून आमी मागणे करता म्हणून आमी खूब देवस्पण करता म्हणून आमी जेजूचे पाटलावदार जायना भाव भयणीनो खूब धर्माचो लोक आसता जो आपल्या जाग्यार वेता मागणी करपाक हे करपाक ते करपाक देवस्पण करपाक उपास करपाक खूब वस्तू करपाक ती खरेंच भावार्थी ना भाव भयणीनो भावार्थी जावन आसा जो कोण देवाचे उतराचेर आपलो नियाळ करता तें उतर आपल्या मनाची नोडसणणी करून तें उतर पाळटा आनी खरेंच उतर पाळून जैतिमोल जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता तीच जावन आसा खरेंच पाटलावदार आनी खरेंच जेजूचे खरेंच भाव भयणां आयज भाव भयणीनो जेन्ना जेजू आयज ही कडक उतरां उलयता त्या लोकांक जेन्ना तो ह्या संवसारान आसलो ही कडक उतरां आमकांय म्हणटा जेन्ना आमी फकत आमच्या मिलाग्री पासत आमच्या फायद्या पासत आमी रितीराक देवाचें उतर हो इगोर्जेन वेता आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर नियाळ करुया खरेंच आमच्या मनाची नोडसणणी करुया कित्याक आमी जेजू कडेन येता कित्याक ताचें उतर वाचता कित्याक आमी ताजो संबंद घट करूंक सोदता कित्याक ह्या संबंदा वरवीं आमीच जेजूचे पाटलावदार पयले जातले हांव आनी आतां ताच्या उपरांत ही सजमणी घेवन हें जिवीत आमी जिवन खरेंच जैतिवंत जिवीत जिवन ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आमी वावुरतले आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर नियाळ करुया खरेंच आमी जेजूचे पाटलादर म्हणून ताचें उतर आमी दिसपट्टे जिवन पाळुया आनी खरेंच हें जैतिवंत जिवीत दुसऱ्यांक दिवपाक ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयज आमी वावुरया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातून तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडारा जेजूची कृपा आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां सगल्यांक हांव आवडटा